प्रधानमंत्री मत्स्य सागर योजनेअंतर्गत केरी गांव मॉडेल विलेज म्हण घेतला. त्या अंतर्गत हांगा नुस्तेमारीच्या संबंधात व्हडलो प्रकल्प येतलो. नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळणकारान मिडियाक सांगले. केरी जेटीची सद्याक अवतिकाय जाल्या. थळाव्यांनी ताच्या दुरुस्तीचो प्रस्ताव मांडला. नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळणकार आणि आमदार जीत आरोलकारान संबंधित अधिकाऱ्यांक बरोबर घेवन पोरणे जेटीचें इन्स्पेक्शन केलें. हांगा खूब वर्सां जालीं हांगासर आमचे फिशरमॅन्स आहात तेंचो डिमांड आसलो की हांगासर तेंची फिशरीज डिपार्टमेंटाची जेटी आहा ती तांकां बरे भशेन डिवेलप करून दिवपाची. कित्याक खुबशे ते कंप्लेंट्स येताली की तेंचे रातचे मोटर्स बीन चोरयेक गेले वयतात आनी जाळे बी तांकां ओपन दवरचे पडटले आनी कितलींशींच वर्सां जालीं की हो रिडिवेलप करूंक ना. सो ताका लागून आमच्या रिक्वेस्टाचेर आयज आमचे ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टर हांगासर येयलेले आहा. तेंच्यांनी इन्स्पेक्शनूय केलां आनी हांगासर एक बऱ्या पैकी जेटी आमी तयार करूंक सोदतात आनी बेगिनात बेगीन आमकां फ्रायडे तेंच्यांनी परत अपॉयंटमेंट दिला ऑफिसान आपल्या 12 सुमार आमकां ते एक्सप्लेनूय करतले, कन्सल्टंटूय येतले कशा पैकी आमी बसवूं शकता आनी तांकां बरे फॅसिलिटीज हांगासर कशे दिवं शकतात ते आमी फ्रायडे आमी फायनल करतले. त्यांच्या रिक्वेस्टा प्रमाणे हो मॉडेल विलेज म्हणून घेतलेलो आहा आणि प्रायम मिनिस्टर मत्स्य सागर योजना जी सेंट्रल गव्हर्मेंटची मोदीजीची हे आहा योजना त्याच्या अंडर मोठो प्रोजेक्ट आहा आणि हो मॉडेल विलेज म्हणून ह्या नुस्तेकार हितूनसून तो आमी करून घेतले. कितले कंप्लीशन ना तो प्रोजेक्ट करपा दर्या देगेक पडटा न्हू त्या प्रमाणे ते सगळे विचार हे करूंक जाय आनी जे त्या हितून येवंक जाय तितके आमी इम्प्लिमेंट करतले. गोवा 365 खातीर केरी पेडणेच्यान संदीप कामुलकार.